नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. राज्यात 2 विद्यार्थ्यांनी सोंपयलो जीव. एक बिट्स पिलांनी विद्यार्थ्यान जाल्यार दुसरो नीट परीक्षा रद्द जाल्ल्यान विद्यार्थ्यान तणावा खाला सोंपयलो जीव. कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेटयेन केले पोरणे गोंयच्या पीआय आनी पीएसआय आड गुन्यांव फाट्यात कागाळ. 15 लाख रुपयांची लाच घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान गुन्यांवकारी गुन्यांवात गुंतवपाचे कट रचतले म्हणून दिली धमकी. पणजे मळा तळ्यांतल्या नुस्त्याच्या मरणा संबंधी उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश. 7 घरांच्या धन्यांक सिवरेजीच्या जोडणी खातीर योग्य रितीन अर्ज करपाचो दिला आदेश. प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली 9 जुनाक. उस्काव दिनेश गावडेक मरण आयिल्ल्या प्रकरणाचो सध्याच्या स्थितीचो दियात अहवाल. SC/ST आयोगाच्या दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यांक अधीक्षकांक निर्देश. प्रधानमंत्र्यान केल्ली आवाहनां देश हितार्थाची. विरोधक दिशाभूल करपाचो करता यत्न. UPA सरकाराच्या काळात भारत आशिल्लो गरीब देशांच्या वळेरेंत भाजपाचो मणियारो यतीश नायकाची काँग्रेसीचेर टिका. उत्पन्न दाखलो आडोवन दवरिल्ल्या प्रकरणात मानवी हक्क आयोगाची स्वेच्छा दखल. चिमला पंचायत आणि पंचायत संचालनालयाक बजायली नोटीस. नीट UG 2026 ची परीक्षा रद्द केली. उपरांत ही परीक्षा दिल्ल्यास सध्या नेसायक उडतऱ्या रावपी मूळ बंगळुरूच्या 17 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्यान जीव सोंपयलो. यान फुडें आपल्याक सर्तीचे परीक्षेक बसपाचें ना अशें चिटयेत बरोवन दवरलें आनी आपलो जीव गोळ लावन सोंपयलो. पुलिसांनी हे विशीं तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती दिली. मायणा कुट्टरी पुलिसांनी हे असैमीक मरण म्हणून नोंद केला. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या मॉर्गात दवरल्या. दक्षिण गोंयचो फामाद बिट्स पिलांनी कॅम्पस सध्या अभ्यासा परस थंय घडपी मरणांच्या घडणुकांक लागून चर्चेत आसा. कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. बुधवारा केरळाच्या अर्जुन साबू ह्या 26 वर्साच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या दुसऱ्या वर्सात शिकपी विद्यार्थ्याची कूड ताचे कुडीत सापडली. सुत्रांच्या म्हणण्या प्रमाण ताची कूड गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत कुडीत सापडली. घडणूक थळार पुलिसांक एक सुसायड नोट मेळ्ळा. फुडलो तपास सुरू आसा. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान अजून मेरेन प्रशासन कित्याक ओगी आसा असो सध्या प्रस्न पडला. दक्षिण गोंयांतल्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. बुधवारा बिट्स पिलांनी कॅम्पसात पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या दुसऱ्या वर्गात शिकपी केरळाचो विद्यार्थी अर्जुन साबू ह्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. बिट्स पिलांनी कॅम्पसाच्या फाटल्यान तो भाड्याच्या कुडीत रावतालो. थंयच ताची कूड गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत सापडली. घडणूक थळार सुसायड नोट लेगीत पुलिसांक मेळ्ळ्या. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. 2024 ते आतांसावन बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक आयिल्लें मरण आनी ताचे फाटली कारणां. 11 डिसेंबर 2024 गाझियाबाद उत्तर प्रदेशाच्या 20 वर्साच्या विद्यार्थ्यान गळफास लावन आपलो जीव सोंपयलो. तपासात अभ्यासाचो दबाव आनी कुटुंबीक अपेक्षा ही कारणां मुखार आयली. 5 मार्च 2025 गोंयचो अथर्व देसाय ह्या 20 वर्साच्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. अपेस आनी मानसीक तणावा खाला तांणी हें पावल उबारिल्ल्याचें तपासात स्पश्ट जालें. 1 मे 2025 लखनौच्या कृष्णा कसेरा ह्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. ताचो शिक्षणीक विक्रम इबाडिल्ल्यान तांणी तणावा खाला हें पावल उबारलां. 16 ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. रातचे टेबल टेनिस खेळ्ळ्या उपरांत तांणी 4 बाटल्यो एनर्जी ड्रिंक पियालो. ते खातीर ताच्या मेंदूक जखम जावन ताका मरण आयिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयले. 4 सप्टेंबर 2025 कर्नाटकाच्या ऋषी नायर ह्या 19 वर्साच्या विद्यार्थ्यान जीव सोंपयलो. विद्यार्थी वैयक्तीक आनी भलायके संबंधीत समस्यांनी ग्रस्त आशिल्लो. 2 फेब्रुवारी 2026 इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन इंजिनियरिंग शाखेच्या 3ऱ्या वर्सात शिक्षण घेवपी वैष्णवी जी टेश ह्या 20 वर्साचे चलयेन आपलो जीव सोंपयलो. 13 मे 2026 केरळाच्या अर्जुन साबू ह्या 26 वर्साच्या विद्यार्थ्याक मरण आयला. घडणूक थळार सापडिल्ल्या सुसायड नोटाच्या आदारान पुलीस आता तपास करतात.
बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्यो घडणुको वाडत आसात. ह्यो घडणुको आडोवपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कांय दीस फाटीं एक समिती स्थापन केली. पूण तरी आसतना विद्यार्थ्यांक मरण येताच. मागीर आजून प्रशासन कित्याक ओगी आसा हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. Good afternoon. Today, PI Varna has received an information around 11:30 that there was a case of student death which was reported from BITS Pilani. Now, the case is of a PhD scholar who was staying outside the campus in a PG. The preliminary finding is that it is a case of suicide, and police investigation is currently undergoing. And we will be able to give detailed information after the police investigation and postmortem reports are received. Now, this is the second incident which was reported this year. Last year, we had unfortunately 4 similar incidents of student suicide. Now, district level committee, the police team, the state level committee, and national level committees have visited the BITS Pilani campus because of the frequent cases of student death which was reported there. Now, in all the committees during the investigation, the main finding is that there is a case of suicide contagion or cluster effect which is happening. Now, by suicide contagion, what is meant is that basically when there are repeated incidents of student suicide, the at-risk people or vulnerable people tend to imitate and they commit suicide when there is an emotional stressful situation. Now, this is what has been the major finding in all the investigation, and we have conducted a detailed investigation into the frequent student suicides in the BITS Pilani campus, and we have submitted a report to the government also in the month of February this year. Now, based on the all investigations and committee sittings and meetings, whatever recommendations we have also submitted to BITS Pilani. One of the major findings was that they were not having adequate number of mental health care facility or professionals in their campus. But however, after the repeated intervention from the government side, they have augmented their facility. Now they have adequate number of manpower. Also, they are providing 24/7 mental health care facilities also in the campus, in-house as well as outside. Also, they have reduced the number of examinations by increasing the electives and making certain papers optional. So, academic pressure also they are trying to reduce it, and they have submitted compliance report to the government also. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कार्यकारी अभियंता आणि नोडल अधिकारी काशीनाथ शेटये हांणी पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक गौरीश मळीक आणि पुलीस उपनिरीक्षक संकेत पोखरे आड कागाळ केली. मुंबय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाक 15 लाख रुपया लाच दिताले. ही लाच घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान PSI संकेत पोखरे, PI गौरीश मलीक आणि नागरीक योगेश तिगाडी ताका गुन्यांवकारी गुन्यांवात गुंतोवपाचो कट रचतले असो आरोप कागाळीत केला. आफ्टर दॅट इन्सिडंट ताणें सेटिंग कितें केलें पोखरे म्हण PSI आनी PI मालिका कडेन आनी ही ट्राय टू फ्रेम अजा. सो तो ते करून ताणें त्या दिसा वचून पोखरेन ताजी फूल पोखरे म्हणटा तो PSI ताणें ताजी ड्राफ्ट केली. Which police station? ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. ताणें ती ड्राफ्ट केली आनी ताणें ती फॉल्स कंप्लेंट थ्रू PI ताणें डायरी मारल्या म्हणटा तो PI आपल्याक सांगलें म्हणून आपणें डायरी मारली. सो 5:30 पळय ताणें म्हजेर FIR केला. तेन्ना आय वॉज विथ आमचे चिफा बरोबर आशिल्लो. ते म्हजे CCTVs बीन आसा सगळें आसा थंय. आय लेफ्ट द डिपार्टमेंट अराउंड 5:52. सो तो FIR तो म्हणटा 5:30 जाला आनी ताणें केला रजिस्टर इट इज ऑन 1 o'clock एट नायट. सो हांव नको ते कितें केला. सो आय हॅव गिवन अ कंप्लेंट. ही वॉन्ट्स टू फिनिश माय रेप्युटेशन दीस 2 people आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून म्हाका हें करपाक सोदता आनी पेटिशनर म्हणून करपाक सोदता. सो दॅट शूड नॉट हॅव बीन डन. सो वी आर सेईंग तूं हो FIR आमचो रजिस्टर कर तांचे. दे शूड नॉट होल्ड. आतां पळय दे आर ऑन सम पॉलिटिशियन ते आमचे कडेन आसा प्रूफ. सो दे शूड आमी सगळे प्रूफ दिल्ले आहा आनी केन्ना आमी आसत जाल्यार दे शूड रजिस्टर एन FIR ऑन PSI आनी PI and start the investigation. And they should not hold the charge of Old Goa Police Station. That's what I will write to the Chief Secretary and all. मळा तळ्यातल्या नुस्त्याच्या मरणा संबंधी दाखल केल्ल्या सुमोटो जनहित याचिके वेळार उक्त्या सुवातेर सिवरेजचे उदक सोडपी 7 घरांची सिवरेजची लायन काढून उडयल्या अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेन उच्च न्यायालयात दिली. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उच्च न्यायालयान ह्या 7 घरांच्या धन्यांक सिवरेजच्या जोडणी खातीर योग्य रितीन अर्ज करपाचो निर्देश दिला. तशेंच तळ्यात आनीक प्रदूषण जावचें न्हय हे खातीर न्यायालयान गटार आनी मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाक ह्या अर्जांक प्राधान्य दिवन तांची बेगोबेग प्रक्रिया पुराय करची असो आदेश दिला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 जूनाक जातली.
बेतोडा जंक्शन वाठारात कांय दिसा पयलीं मरण पाविल्ल्या उसगांवच्या होमगार्ड दिनेश गावडे हाच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा विशींचे गुपीत उक्ताडार हाडले प्रकरणात सद्याची परिस्थितीचो अहवाल सादर करात अशे निर्देश अनुसूचित जमाती आनी जाती आयोगान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक आनी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक दिल्यात। तशेंच दिनेश गावडेक मरण आयिल्ल्या त्या सुवातेची फॉरेन्सिक टीम आनी फोंड्या पुलीस आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। हो डिफेन्स अटॅक म्हणजे रिफ्लेक्स अटॅक हो सकयल वयता तो वयर येता तेणी शिंगार धरलो ताका कुशीन उडयलो आनी तो गेलो सो ती डॅमेज सामके दोनूच जाले ते डॅमेज हेतू दाखयता अशे तरेनचो ताका तो वयर वचपाक टर्न जालो सो तेणें तें शिंग मारलेलें तें ताका हांगा भरलें हेजेर तो लिफ्ट जालो सो ताका दुसरी बारकेली इंजरी जाली ती हांगा येयली मानीक आतां ते जे तिनी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्यात ते मातशें चिटींग केलें ती डेफिनेशन कितें आमचें डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा पूण ती पुलिसां बरयतना हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर बरयलें आनी फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जालें म्हणटकीर हे हितूंक तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितूंत ताका लंग्साक मुखमार बसलो सो टिपिकल जालें असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली न्ही तेंची सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमिटर आमी ते मदीं ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातले ताचे हांगसरची सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमिटर जाता आनी जेन्ना 33 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडल्याची 26 करेक्ट मॅडम 26-27 जर आसत जाल्यार तो बैल आसता म्हणजे राडो बैल म्हळ्यार हेजे परत आनी गोवा राडो आसता तेन्ना ताचो 31 म्हणजे 30 सेंटीमिटर 1 फूट गेरी तेजी 33 सेंटीमिटर म्हणजे 1 फूट गेरी म्हळ्यार तो आतां हें आसता तो पळयता ते प्रोसिजरा भितर आमचे हितून डावट घेवप क्लॅरिफिकेशन घेवप लोकांचो रायट कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलो आमचे भितर तिणी विचारलें कोणाक डावट घेवपाक रायटूच आसा न्ही आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुरीच आमी कितें करता आशिल्लें आमचे रायट न्ही तो तांचो रायट तितून म्हाका तो डिस्प्यूट ना इवन बरयलें तेजो चूक आसा प्रत्येका आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी आन्सर येयल्या न्ही आतां तो जेन्ना लॅटर बरयला तो येना ताका आमी कांय करूंक शकना प्रधानमंत्र्यान 2 दिसां आदीं केल्ली आवाहनां देश हितार्थात आशिल्ली मात विरोधी पक्ष मुद्दाम दिशाभूल करपाचो यत्न करता अशें म्हणीत भाजपान काँग्रेसीचेर खर टिका केली। युपीए सरकारान देशाची अर्थवेवस्था संकश्टात हाडिल्ली त्या वेळार आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान लेगीत पेट्रोल वापराचेर असोच उलो मारिल्लो आनी आदले अर्थमंत्री पी चिदंबरमान भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरपाक सांगिल्लें त्या वेळार जगात युद्धाची परिस्थिती नाशिल्ली मात काँग्रेसीन देशाची अर्थवेवस्था संकश्टात हाडिल्ली। युपीए सरकाराच्या काळात भारत 5 गरीब देशांच्या वैरेत आशिल्लो मात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाल्ल्याक भारत देश जगात 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणीत भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक हाणें काँग्रेसीचेर फार पेटयले। जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्या जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्या सगळे सिटीजन जे आसा देशाचे तांणी सपोर्ट केला पूण अशें आसतना
थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीज काँग्रेस आसत आणि बाकीच्यो थोड्यो पार्टीज आसत, they are playing politics on this issue. So the issue of national interest is being politicized by the opposition parties, which is condemnable. हाच्या पयलीं जे पंतप्रधान आशिल्ले तांणी अशे उलो प्रिकॉशनरी इन एक्सरसाइज ऑफ प्रिकॉशन मारिल्ले आसा. आदले पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी अशे उलो मारिल्ले आसा. प्रायम मिनिस्टर देन प्रायम मिनिस्टर हॅज सेड द सेम तसोच उलो मारिल्लो आसा, पण तेन्ना कसलें गैर नाशिल्ले आणि काय नाशिल्ले. तांणी जी परिस्थिती केल्ली, जे करंट अकाउंट डेफिसीट क्रायसिसान देश धुकलून उडयल्लो, तातूंतल्यान तांणी हो स्टेटमेंट केलो. ऑनरेबल then Finance Minister P. Chidambaram said this, which has been published. I'm showing you national dailies of 14th of June 2013, where he has said, please don't buy gold. जेन्ना तांणी स्वता देशाची इकॉनॉमी करंट अकाउंट डेफिसीट क्रायसिसान धुकलेली, तेन्ना खंयचे गैर नाशिल्ले, तेन्ना इंटरनॅशनल सिच्युएशनान कसले प्रॉब्लेम नाशिल्ले जे आज आसा ते. ती आज इकॉनॉमी जी फ्रेजाईल फायवान काउंट जाताली 2014 म्हणसर, जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी देशाचे प्रायम मिनिस्टर जाले, तेन्नाच्यान जी गती इकॉनॉमीक मेळ्ळी टुवर्ड्स इम्प्रुव्हमेंट अँड ग्रोथ, ती आज आमी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनॉमी जावपाच्या वाटेर आसा. वी आर प्रेझेंटली द फास्टेस्ट ग्रोईंग मेजर इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. चिंबल ग्रामपंचायतीत उत्पन्न दाखले दिवपाची प्रक्रिया आडून दवरिल्ल्यान गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगान स्वेच्छा दखल घेतली. या प्रकरणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन जाल्ल्याचे नमूद करीत आयोगान ग्रामपंचायत आणि पंचायत संचालनालयाक नोटीस बजायल्या. संबंधित अधिकाऱ्याक 2 जूनाक आयोगामुखार हजर रावून आपली बाजू मांडपाचे निर्देश दिल्यात. उत्पन्न दाखले मेळनाशिल्ल्यान नागरिकांनी आंदोलन केल्ले. एका दिसाळ्यान उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या बातमेची दखल घेत आयोगान ही कारवाय केल्या. गरीब लोकांक सरकारी सुविधांचो लाव घेवपा खातीर हे उत्पन्न दाखले महत्वाचे आसता. हे दाखले वेळार मेळनाशिल्ल्यान कितल्याशाच ग्रामस्थांक अडचणी जाताल्यो. ही गजाल मानवाधिकार आयोगान गांभीर्यान घेतली. कोलवा वाठारांत परतून एक फावट सिवरेज चेंबर ओव्हरफ्लो जावपाक लागिल्ल्यान थोड्याव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. व्हांवपी सिवरेजचे घाणयारे उदक आडोवपा खातीर सिवरेज विभागान माती घाल्ली, मात तो यत्न अपेशी थारलो. हाका लागून ह्या वाठारांत घाणयारो वास पातळ्ळा. संबंधीत प्रशासनान सारखे काम करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रस्न निर्माण जाला. सिवरेजचे घाणयारे उदक शेतांतल्यान फुडें दर्यांत वचपाचो हुस्को थोड्याव्यांनी उक्तायला. हांव एश वयता आसतना बरो वास येयलो म्हूण मातशें रायलो चोवपाक, आनी चोयलें जाल्यार कितें सांगपाचें. येतोय हें आमचें सेवेरेज कोलवाची इतल्या बेगीन चांबर बरो येतोय, घाणीचें सगळें तुमचो आनी काळें नाका धरूंक पडटा. पूण आमकां ती आतां सुवी जातली, हेज्या मुखार सुवी जातली. कित्याक आतां एकू बाय सोला आनी जायत उलो आहाय अशें फुटोन भायर सरपाची. आतां कोण ट्युरिस्ट जाताय, हें केसो काम इस्मेल न्हू म्हणलें, बॅड इस्मेल न्हू म्हणलें, परफ्यूम म्हणलें. फ्रॉम ट्युरिजम डिपार्टमेंट आमकां कोलवा बीच सप्लाय कोत मुगो परफ्युमाचें फॅक्टरी केम गायल्या, ट्युरिजम आनी फॅक्टरी गायल्या आनी PWD सप्लाय करूंक लायल्या सेवेरेजाक. येतांक सांगिल्लें हें ट्युरिस्टांक, पावसाळ्यांत अजुनूय कळना ताका. जाल्यार कसली परिस्थिती आज जाल्या हेच्या मुखार आनी कोलवा बीच म्हणटी आनी उरपाक ना. नाका दोन भोंवपा पडटलें कोलवा बीच. हे पावसाक फुटलो न्ही, हे पावसाकूय फुटवता आनी आतांय फुटवलो. अजून पावस येयलो ना, आनी पावस येयल्यार चोया हें कितें जाता तें. सगळें दर्याक वयतलें, हें सगळें उदक दर्याक वयतलें. आतां तरी पोल्युशन जालां दर्या उदक. आतां शेतान वयता हें शेतां सगळें वयता तें. आतां लोकां होड्याताय हे आमच्या दर्याक गेले जाल्यार पांयां होडयपा लागले. हें चोयतें हें पोल्युशन वयता. हे रायट बिसायड लोंगिनस बीच रिसोर्ट हिंग जालो आहा हें. आनी तशें वयता तें दर्याक ना वयता तें. आतां दर्याक वयता
आतां कितें सांगपाचें हें हिंगा उबो रावपा जायना तर पूण हांव उबो रावता कित्याक हांव संवय जावपा जाय ती आतां पोलिंगारांक संवय जावपा जाय म्हूण उबो रावता कित्याक जायत चांबर उरलें अशें करून भायसून वचपाचीं हे ट्युरिस्टां मागीर फ्लायटीचे हाडून पडले भोंवपा कित्याक घालून पडो हिंगा वयल्यान भोंवपाचें. तामिळनाडूच्या राजकारणात बुधवारा एक नवो इतिहास रचलो. अटीतटीच्या राजकीय घडामोडी उपरांत तामिळगाव वेत्री कळगमाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय हांणी विधानसभेत आपले भोवमत सिद्ध केले. 234 वांगड्यांची विधानसभेत भोवमत मेळोवपा खातीर 118 मतां जाय जाल्यार 144 आमदारांनी विजयाच्या सरकाराच्या फाटपळाचेर मतदान केलें. तामिळनाडूच्या इतिहासात पहिलेच खेपे हे ट्रस्ट मत लायव्ह प्रसारीत जाल्ले. गरमेत बरीच वाढ जाल्ली असताना राज्यात टमाटांचे दर लेगीत तेंगशेर पावल्यात. बाजारात टमाटांचे दर सध्या 50 रुपया किलोचेर पावल्यात. तापमानात जाल्ल्या वाडीक लागून टमाटांच्या दरांनी वाढ जाल्या आसूये अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें. तरी आसतना टोमॅटो घेवपाक गिरायकांचो आंकडो कमी जाल्लो ना अशें भाज्येकार सांगतात. बाजारांत सध्या टमाट्याचे दर बरेच वाडिल्ले आसा. जे फाटल्या दिसांनी आमकां 35 ते 40 रुपया किलान टमाट मेळटाले तेजी रेटी सध्या 50चेर पाविल्ली आसा. म्हणजे बरीच वाड टमाट्यांनी जालेली आसा. एका सायडीन सिलिंडराचे दर वाडिल्ले आसतना टोमॅटोचे दर बरेच वाडिल्ले आसा. ताका लागून स्वयंपाकान किंवा जेवणात जे कोण टमाट वापरतात किंवा हॉटेलांनी जशे भाजयेक बिजयेक हे टोमॅटोचो वापर जाता तांकां सध्या हे मातशें नुकसाण कशें जावपाक लागिल्लें आसा. ही टोमॅटोची रेट कशी जालेली आसा? 50 रुपया एकता. 50 रुपया जालेले म्हणजे फाटी कितले आसले? 30 रुपीस आपले आं आता वाढून आता एक ना म्हणल्यार एक 8-15 दीस जाले. 15 दीस जाले न्हू. ऑलमोस्ट म्हणजे सध्या 50चेर तेकलेले आसा. 50 टेकलेले. आनी केन्ना आतां कमी केन्ना जावपाक? कमी आता जातले म्हणल्यार पावसाने रेट वाडत आसतलो कित्याक पावस चड बी जाले ते वाडत आसतले. पूण गिरायक कशें येता समाधान करप? हय आता कितें आहा लोक व्हरतात. उपयोग ना न्हू व्हरता लोक व्हरतात. म्हारगाय आहा न्हू. हे कित्याक लागून अशें वाडले अशें बीन तुमकां कितें अंदाज? सद्याक गरमी आहा ते स्टॉक करून दवरूंक जायना. ओके. गरमे खातीर गरमेक लागून चडशे स्टॉक करून दवरपाक करून मेळना. मेळना. ओके ओके किंवा थंडीच्या टायमार कितें तूं स्टॉक करून दवरूंक शकता. ओके, ओके. पावसान आनी गरमेन तुका स्टॉक करूंक मेळना. ओके. हे कारण एक मुख्य आसूंक हय शकता. गरमेक लागून चडशे जाता. बरोबर बरोबर सारकें. टमाट 40 आसता ते बरें ना क्वालिटी. हे 50 मेळटा 50 मेळटा ते सारखे. ओके. आता 45 to 50 आहा. 45 to 50 रुपया जाले पूण हॉर्टिकल्चर आता 45 रुपया रेट आहा. ओके ओके. आता 50 विकता कस्टमराक सोडूंकच जायना तिका लागून 45 सुद्धा दिता आमी. हा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिगांव ते पळसकट्टा वाठारांत वचपा खातीर 2 किलोमीटर रस्तो आसा. मात ह्या रस्त्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा. हे संबंधी पंचायती कडल्यान ग्रामसभेत थाराव घेवन रस्त्याचो सर्वे जाला. रस्त्याचे काम थळावो आमदार गणेश गांवकर हांणी बेगोबेग करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी शिगांवचे लोकांक हो रस्तो आमकां मेन इम्पॉर्टंट आनी रस्तो ते सायडीन खंयचोच रोड ना. गेले जाल्यार आमकां मोलें वयचें पडलें आनी मोलेच्यान घुंवर परत फॉस काट्यार ते रोडार येवचें पडलें आनी मदीं हो रोड जो पळय आसा तो आमचो इंडिजल रोड आनी हे मायनी लागून कितें प्रॉब्लेम जाता आसतलो पूण तो रोड आमचो पक्को पयलीं पसून आसा आनी तोच रोड मातसो आमकां इम्पॉर्टंट. आमकां जर म्हाज्या आमदारान जर आमी करून दीत न्हू हे हांव उपकार मागता आमदारा कडेन आनी नमस्कार करता. मातशी आमची गरिबाची रिस्क आमची सॉल्व करची तेणें. हो रस्तो पयलींसून आसा. पयलीं पसून खूब वर्सां पयलीं तो रोड आसा आनी हो ऑटोमिक्स साळोकार मायन पर्यंत गेल्लो रोड न्हू. साळोकार मायन पर्यंत हांगच्यान तेणें आमकां थंय पक्को पर्यंत करून दिलो आनी तेजे मुखार एक रोड उरला आमचो तो डायरेक्ट कॅनल वाड्यार पर्यंत पावोवपाचो रोड तो. हो रोड शिगांवकारांक गरजेचो आसा. हो शिगांवकार मेन इम्पॉर्टंट रोड. कितली किलोमिटर डिस्टन्स पडटा तुमकां? हो जवळ खाली 2 किलोमिटर पडटलो तो हांगचे 2 ते 3 किलोमिटर हायवे. हय. आनी तेवटेन गेले जाल्यार कितले किलोमिटर? तेवटेन आमकां 16 किलोमिटर क्रॉस करचे पडले फळसकाट्यार येवपाक. म्हणजे तुमकां बेगीन रोड जाय. बेगीन रोड जाय. आमदारा कडेन मागणी मागता हांव. जाता तितले आमदार सगळे कामां करता वेवस्थीत आमगेलो आनी आमदार आमचोच आसा ते खातीर आमदारा कडेन पांय पडटा हो मातसो आमचो रोड करून दिवचो ताणें. हांगा शिगांव आसा जे जाग्यार फळसकाटा टू शिगांव हे 2 किलोमिटराचें अंतर आसा साळोकार मायन. पयलीं हांगा रोड आसलेलो आनी डांबरीकरण रोड आसलेलो साळगांवकार मायन पर्यंत. आतां तो रोडाची दशा मायन बंद जाल्ली आनी हेच्यान पयलींच्या मायन रोडाची दशा इतली पाड जाल्ली आसा आनी येवपाचें ना. कारण शिगांवच्यान जर फळसकाट्यार वयतलो
जाल्यार हे 2 किलोमिटराचें अंतर आसा शॉर्टकट आनी मोलेंच्यान येतले जाल्यार जवळ जवळ 14-15-16 किलोमिटर सुमार अंतर पडटा फळसकाड्यार पावपाक. तेन्ना जाता तितलो बेगीन हो रोड करचो अशी मागणी वारंवार जाल्ली आसा. पंचायतीन हेजेर रिजोल्युशनूय घेतलेलें आसा. आतां कितपत खंय उरलां तें खबर ना, पूण आमदार सुद्दां हेची बाबतीन गंभीर आसा. तेणी हांगा रिजोल्युशन पंचायती कडेन एकदां मागलेलें रोडा संदर्भान आनी हो रोड आतां करपाच्या हितून तेणी चिंतलेलें आसा काय खबर ना, पूण हो रोड जाता तितले बेगीन हो रोड जावपाक जाय अशें गांवच्या लोकांची मागणी आसा. कारण हो रोड खूब सोयिस्कर आसा. 2 किलोमिटर आनी 16 किलोमिटर खंय 2 किलोमिटराच्या अंतरान हांगा डायरेक्ट हायवेचेर पावता आनी 16 किलोमिटर सगळे कुळ्या मोल्या पाड करून फळसकाड्यार पावची पडटा. तेन्ना जाता तितले बेगीन संबंदीत खात्यान हो रोड करचो आनी ते पाठपुरावो जो आसा आमचो आमदार हो जो आहा तो हेणी गणेश गांवकर तेणी हांगा रोड जाता तितले बेगीन करून दिवचो अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.